संको 21 तुझे मुकामुळ हांव पुढ्यूं काशेतां तुझ्या हसर पोणान जियूं काशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां तुझ्या हसर पोणान जियूंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां हे सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सणवांदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सणवांदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ही सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वंगारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता माझी पातकां सगळी आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता
आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबीर पडून आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सर्वोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 Ergan tuka somia Jesu Ergan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Ergan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Aradan tuka somia Jesu tuka somia Jesu Stuti tuka somia Jesu tuka somia Jesu Jai tuka somia Jesu Namaskar tuka somia Jesu Namaskar tuka somia Jesu tuka somia Jesu Wakoni tuka somia Jesu tuka somia Jesu Harshitaun tuka somia Jesu tuka somia Jesu Hogolsitaun tuka somia Jesu ह्या घडये आमचे मदें त्या सोम्याचे हसरपण हे घडीभर बघचे प्रयत्न आमी करया आमचो जेसू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे संगता आसा इमॅन्युएल आमचे संगता रावच्या खातीर आमकां देवा बापाचो मोग कितें म्हळ्यार कितें देव बापाची दयाळाय म्हळ्यार कितें देव बापाचें बक्षाणें म्हळ्यार कितें म्हणलें समजूंक ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो जेसू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे संगता आसा ताका आमी आराधन करया ताची स्तुती वाकणणी करया आमची सवाब जावन दी आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू उंड्या रुपी आमचे संगता आसलेल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेतलेल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू देवसराच्या ताळण्या वयर जैत जोडलेल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू पातकी चिनी बदलूंक उलो दिल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू आपल्या बापाचें काम मुंदारून व्हरूंक उलो दिवन बारादुना धर्मदूतांक विसलेल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू पिडेसांक गूण केल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू रडतेल्यांक बुजयल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू दडसतेल्यांक सौकसाय बसयल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू देवसराक दौंडयल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू देवा बापाची वळख करून दिल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू सर्गींच्या संगती विशीं आशा धरूंक शिकयल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू देवाच्या राजाची बरी खबर शिकयल्ल्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू मुगळा जेसू ह्या घडये तूं आमचे संगता आसा तुका आमचो मान आमी बागयता तुका आमी आराधन करता तुजी स्तुती महिमा गायता बापा नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता बापा नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेसू नमन करता आमकां समर्पिता मोग
तुझो करता जेसू नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता अज्ञात नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता अज्ञात नामान करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता गोळ्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता गोळ्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुझो करता Glory, Alleluia. Glory, Alleluia. Alleluia. Glory, Alleluia. Glory, Alleluia. समय आम्ही तुका दान करता तुझी स्तुती महिमा करता ह्या घडये ह्या उड्या रुपी आमचे सांगाता तूं आसाय आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय आमची चिंतना आमचे अंतस्करण तूं पारखिताय मगळा जेसू ह्या दिसा ह्या घडये आम समेस्तांक तुझे आराधन करूंक तुझे संगता हो थोडो वेळ करसूंक सांगता हाडिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता विशेष करून ह्या आराधना वेळार तुजी स्तुती महिमा गावंक तुका अर्गां दिवंक आनी संगतस तुजी कृपा सोडूंक आमकां तूं आदार दी ह्या करेस्माच्या काळार मुखल्या ह्या 40 दिसांनी सडीत आनी सडीत रितीन तुका आमी आयकोंक आनी तुज्या त्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत रुता करच्या मुखांतर आमच्या पातकी सायबाक आमी पाठ करून पवित्र जिवीत आमचें करूंक पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक आम्हा समेस्तांक ह्या आराधना मुखांतर आदार आनी कृपा फावो कर हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं आमेन. कीर्तन 71 तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता म्हाका केदींच लज्जेक पडूंक दिवं नाका तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका वाटय म्हाका खांदी म्हजें तारण कर म्हज्या आस्त्र्याचें खडापसा म्हाका राखोंक दृढ खोटें सा कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें खोटें म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टांच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलम करतेल्यांच्या फासांतलो सोम्या तूं म्हजो बरवसो म्हज्या तरणाटे प्रायतावन तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयलां आवयच्या गर्भातावन तूं म्हज्या राखण्यार तुजी हांव स्तुती करतां सदांकार जायत्यांक हांव एकूणाच जालां पूण तूं म्हजो थीर आसरो म्हजें तोंड भरलां तुजे स्तुतीन दिसभर तुज्या महिमेच्या गितान म्हज्या मतारे प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका म्हजें बोळ उणें जाताना म्हाका सोडून घालिनाका कित्याक म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं उलयतात म्हज्या जिवाचेर दोळो दवरून आसात ते म्हाका सांगता मांडणी करतात
ते म्हणटा देवान ताका सांडला ताच्या पाठीक लागा आनी ताका धरा ताका निवारतलो कोणच ना. देवा म्हजे सरशिलो पयस राव नाका. म्हज्या देवा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. म्हजी निंदा करतले लचीक पडू तांचो सत्यान आसां. म्हाका वायट करूंक सोदतात ते अपमान आनी तिरस्कार बगूं. हांव तुजेर निरंतर विश्वास दवरतलो. तुजी चड आनी चड स्तुती करतलो. म्हजें तोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें. दिसभर तुजें तारण गाजयतलें. सर्वेस्परा म्हज्या भुरगेपणांतावन तूं म्हाका शिकयता आयलाय. आजून पर्यंत हांव तुजी विस्मितां परगट करीत आसा. तुजें नितीवंतपण देवा आकाशा पर्यंत पावता. विचित्र कृत्यां तुवें केलाय. देवा तुजे सारको कोण आसा. जायतीं कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलीं तरी तुवें म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. म्हजी वडवीक वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुसवण दितलोय. म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगा पासत विणे वाजोवन तुजी स्तुती करता. किन्नरी वाजोवन तुज्या मानाक गीत गायतलो इस्रायलाच्या पवित्र देवा. पळय मोगाचे न्हू किर्तनगाराचे हे मागणे ही उतरां ह्या घडये आमची वैयक्तीक करून घेवया. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान आमच्या हर एकल्याच्या काळजान आमच्या हर एकल्याच्या मतींत जायतीं प्रार्थना जायते उले आसात. आमची बोगडां मिश्रीत आसूंक पुरो. एका कुशीन देवान आमकां केल्लें बरेंपणाचो आमी उगडास काडयेत आनी एका कुशीन आमची मागणी आमची प्रार्थना उले आमचे विनवण्यो घेवन ह्या आराधनांत आमी पात्र घेवन आसा. मगळा सोम्या ह्या घडये आमची अंतस्करणां तूं पळयताय. आमची मागणी तूं आयकताय. विशेश करून ह्या करेस्माच्या काळार आमी आसा आनी आयच्या दिसा ह्या वेळार आमची विनवणी आमची मागणी कितें. मगळा जेजू हे करेस्माचो वेळ हे 40 दीस सडीत आनी सडीत रितीन हांवें तुज्या लागीं येवंक. सडीत आनी सडीत रितीन तुजो अनुभव सोडूंक. सडीत आनी सडीत रितीन म्हजें जिवीत पवित्र करूंक. सोम्या म्हाका तुजो आदार फावो कर. ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯಾ ಏಸಯ್ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀವು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ सर्वामी बुश्या आणि ह्या घडये हो थोडं वेळ थोडी घडयो सोम्याक आमच्या काळजांत जावन अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वी ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना कर ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया वै जेसू ह्या घडये ह्या आराधनांत पात्र घेवनचे आमी सर्व हे थोडी घडयो आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण याळून तुका अर्गां आमी दिवंक मुखार सरता अपुरबायेचें जिवीत ह्या संवसारांत तुवें आमकां समेस्तांक फावो केलाय क्रिस्ती बवार्थ तुवें आमकां दिलाय आनी हो बवार्थ जिवांत जियोवचे खातीर संस्कारा रुपी आम्हा समेस्तांक तुजी कृपा तूं फावो करताय ह्या संवसारांत आमची स्मरणे मोग करचे मनशां तुवें आमकां दिलाय ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरें जावं जियोवच्याक आमचो वावर करूंक तुवें आमकां आदार दिलाय अवघडांतले अपयांतले सदांच तुवें आमकां सांबाळून व्हेलाय आमी पिडेन पडटना निराशी जातना कश्ट जातना तुजो मोग तुजी बुसवण तुवें आमकां फावो केलाय आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या बांदपासामी आनी आसता आसतना तुजी सोडवण तुवें आमकां दिलाय पवित्र पुस्तका मुखांतर देवाच्या राजाची शिकवण तुवें आमकां दिल्याय आमचें जिवीत पाड वाटेक वेता आसतना वायट संगतीक आमी बली जाता आसतना आमकां बोगसून परत तुज्या गोपान तुवें आमकां हाडलाय मोगाळा जेसू आमचे दिसपट्ट्या जिवीत आमी नियाळ करता आसतना जायतें बरेंपण केल्लें घडितां आमी उगडासा काडयेत आनी हो थोडो वेळ तुका आमी मौनपणी अर्गां दिता आसतना आमच्या काळजांत तावन तुका आमी कायतां सोम्या अर्गां तुका होगळाप तुका
Sumi subi rabonu, ami argancen git ami gayan keriyam. अर्गांदी तोलो सोमिया अर्गांदी तोलो सगळी मोजीची नी तुका समर्पितलो अर्गांदी तोलो सोमिया अर्गांदी तोलो सगळी मोजीची नी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तंस म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो तंस म्हजो राय जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हातान धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नांव सदांच म्हज्या वंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजेन तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटच तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Hallelujah, 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 God, 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 Jesus, my man, God, Jesus, study to God, Jesus, Jay, to God, Samyan, study to God, man, to God, Jay, to God, hallelujah, sit down to God, burn it down to God, hallelujah, hallelujah, अर्गां जेसू स्तुति जेसू जय जेसू hallelujah. वही समय तुका आम्ही आराधन करता हूँ तुझी स्तुती करता हूँ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वे साहित्य विस्मिता बरेपण आशीर्वादांनी भरल्या खातीर आनी ह्या घडये मुगाळा जेसू ह्या क्रिस्माच्या काळार आमी आसा वाचता तुझ्या कश्टा मरणाचो नियाळ आमी करता तुवें सांगलाय जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय सदांच आपलो कुरीस ताणें घेवंक जाय आनी म्हजो पाटलाव करूंक जाय तुजे संगत आसलेल्या अपोस्तलांनी कोण वड म्हणून तक्रार करता आसतना जेजून तांची सूख चिंता सारकें करचें प्रयत्न केलें सो देव लोकांमध्ये शिकोण दिवन देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करनासच्या तुवें एक नवे राज स्थापन करताय म्हणटा आसतना आपूण व्हरतो देखून म्हाका व्हरतो स्थान मेळटलो म्हणलें चिंताप तांचें जावन आसलें तुजे मुखार व्हरतो कोण सोम्या तुवें सांगलेलें आसाय जो कोण ताच्या जिवितांत आपणाकच तो इन्कार करता
कोण ताचे दिसपट्टे कुरीस मोगान स्वीकार करता आणि तुझो पाटलाव करता तो जावन आसा वर्तो. या मुखल्या दिसांनी तुझ्या कष्टा मरणाचो नियाळ आमी करता आणि जेन्ना तुझ्या कष्टांत आमी दीस घालता आसतना तुझ्या कष्टा मरणाचो नियाळ आमी करता आसतना आमचे जिवीत एका कुशीन वारून पळोवचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. वय मोगाचे न्हू, ह्या संवसारांत जियोनचे आमी सर्व एक ना एक रितीच्या कुर्सापंदा आमी पडोवन आसा. एक ना एक रितीच्या कष्टांत आमी जियोन आसा. हे आमचे कष्ट आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो, हे आमचे कष्ट आमच्या संबंधा मध्ये आसूंक पुरो, हे आमचे कष्ट आमच्या वावरा जाग्यार आसूंक पुरो, आमच्या भलायकेचे कष्ट आसूंक पुरो, मानसीक रितीचे आर्थीक रितीचे कष्ट आमकां आसूंक पुरो. जायते रितीच्या कष्टांत सुलवणेंत आमी आसा. सबारपोटी आमकां आमी एक सवाल विचारलेले आसा, कित्याक सुमिया हे कष्ट म्हज्या जिवितांत, कित्याक सुमिया हे कुरीस म्हज्या जिवितांत. हांव इतले मागणे करता, म्हज्या मागण्याक तूं फळ दिनाय गी. हांव इतलें बरेंपण करता, ह्या म्हज्या वावराक तूं म्हज्या कश्टांतून म्हाका पयस करनाय गी. जेजू न्हू ताच्या जिवितांत वा ताच्या परगट जिविताच्या अखेरीक ते कष्ट ताणें स्वीकार करूंक आसले. आणि जेजून सांगलेलें आसा, जो कोण आपणाचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना ताणें म्हजो शिष्य जावंक जायना. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवीत कश्टांचे जिवीत आसा आणि हे कष्ट कुरीस जेन्ना दिसपट्टे जिवितांत जेजू बरी हांव आनी तुमी वोवंक शकता, तो वेळ हांव आनी तुमी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक शकता. ह्या क्रिस्मसाच्या काळार ह्या मुखल्या 40 दिसांनी जेजूच्या कष्टांचो नियाळ आमी करता आसतना, जेजूच्या कुर्साचेर दिश्ट आमी कसयता आसतना आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करया. आमच्या कष्टांचे जिवीत आमी उगडासा काडटा आसतना एक विशय आमी समान रितीन समजोवची गरज आसा. हो कुरीस आमी ववयता आसतना जेजू आमचे सांगाता आसा. ताणें आमकां एक सुरे सोडूना. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पडटना जावंक पुरो, निराशी जातना जावंक पुरो, रडतना जावंक पुरो, आमकां कोणी ना म्हूण बघता आसतना जावंक पुरो, ही घडी बर आमच्या जेजू ते आमची दिश्ट आमी कसयल्यार कसयल्ल्या जेजूचे मुखामळ आमी पळोवचे प्रयत्न केले तर खंडीत जावन जेजू आमकां आदार दितलो. मात्र न्ही, हांव तुमचे सांगता आसा म्हणली ती उतरां आमकां एका रितीन आदाराची जातली. आणि ह्या घडये तसो सोमियाचो आदार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, विशेष करून आमच्या कष्टाच्या जिवितांत ह्या घडये मागून घेवया. पानसंको 112. कष्टातना सोम्याचो उडास काडटा, कष्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. जिणेंत कष्टातना सोम्याचो उडास काडटा, कष्टाचे हांव नियाळटा, ताळो तासो आयकता. कष्टांतल्यान येया ओ संते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपांक म्हज्या. कष्टांतल्यान येया ओ संते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपांक म्हज्या.
पदकाची वार धरताना सोम्यातान पयस पावताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकाची वाट धरताना सोम्यातान पयस सरताना जेसू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पदकी जिणी बोदला बोरी गोबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सडवणे दिसू दिला पदकी जिणी बोदला बोरी गोबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सडवणे दिसू दिला सडवणे दिसू दिला सडवणे दिसू दिला आमकां समी आयती करया देवाच्या उतरासून नियाळ करच्या खातीर आयच्या दिसा आमी उपासा विशांत शिकोवन आयकोंक मुखार सरता जुदेव धार्मीक रिवाजी मध्ये 3 विशेष संगतींक हर एक जुदेव महत्व दितालो ते जावन आसा मागणे उपास आनी दान धर्म फाटल्या 2 आयतारांनी आमी मागण्या विशयांत नियाळ केलो आनी आयच्या दिसा उपासा विशयांत सारकी जाणवाय घेवंक आमकां आमी आयती करया मातेवाचो वंजल अध्याय 4 जेजूनी उपास केल्ले घडीत आमी नियाळ करता आनी जेन्ना जेजून उपास केलो तवळ ताका आयिल्ल्या ताळण्या तेंते सवतावनो वा सायंबीक वडणे तावनो ताणें जैत व्हरूंक ताका आदाराचें जालें ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमकां पवित्र सभा आपण दिता थोडी तरी दंडवण करूंक आनी कुडीची दंडवण आमी करता आसतना विशेष करून आमी आमच्या बोवाटांत थीर रावोंक सैमीक वा लौकीक वडण्यातावन पयस रावोंक हो उपास आमकां आदार असो जाता तर मोगाचेनो पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें मागून घेवया ही शिकोवन दिवच्या आनी संगताचे शिकोवन आयकोवच्या मासोमेस्तांच्या जिवितांत तसो पवित्र आत्मा येवन दी आनी शिकोवन आमी आयकोंक आनी ती शिकोवन आमी जियोंक आमकां आदार आनी कृपा तसो पवित्र आत्मा ह्या घडये ताच्या मजतीन परोवन दी म्हणून आमी मागया संको 92 She
पवित्रत्म्या देवोने मुझे दैतो रावोंगे उस्वार्दुसो पाकोंगे मुझे दैतो जीएंगे हाकार मोसर दोस्ताना काटे बोंतो लाबै वांगनी चिताये ताना बोरे चितो शीतल पवित्रत्म्या देवोने मुझे दैतो रावोंगे उस्वार्दुसो पाकोंगे मुझे दैतो जीएंगे हालेलुया 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 मत्तेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 16 ते 18 वाक्य. तुम्ही उपास करताना खापाट्याबरी तुमची मुखां बावई नाकात. ते आपण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळून जाला. पूण तुमी उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आशिल्ल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतार हें. तुका क्रिस्त. आज आमी उपासा विशयंत आमी थोडो वेळ ध्यान करता. आमी हर एकलीं जाणां उपास म्हळ्यार कितें आनी आमचे पैकी साबार जाणां उपास तवळ तवळ करनस आसात आनी मागणें आनी उपासा मुखांतर देवाक मानवचें काम आमी जायते जाणां करनासा. आयच्या वचपांत आमकां 2 संगती म्हत्वाच्यो जावन आसात. पयल्यान पयलें उपास करता म्हणून तें कोणायकी कळची गरज ना. पूण केदाळा कोणायकी कळनासतना आमी उपास करता थवळ सर्वेस्पर देव प्रतिफळ दिता. दुसरें स्वामी जेजू सांगता तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. मोगाचें न्हू लौकीक विचारांनी चिंत आसतना तुजें माथ्याक थाल माक म्हणटा आसतना सोमा आमी थाल घाल एक नितळ निस्कळ दिसाचें म्हणलें आमकां हर एकल्यांक भोगता. पूण हांव आनी तूं जर तर आत्मीक चिंतपार जर तर आमी गेले हांव तर थेल मागचें इज नथींग बट आमी पळयता तें एक एनॉयंटींग आशिल्लें बरें. कशें अभिशेकपण सामान्यपणान पळयत पुस्तकांत आसचें थेल मागचें म्हळ्यार एक अभिशेकपण आसचें. अभिशेकपण येवचें पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय देंवन आयिल्ल्या वेळार. जर तर हांव आनी तूं उपास करता हाच्या फाटल्यान एक उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्पराचें तें अभिशेकपण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन
जर हांवान तूं उपास करता जाल्यार ताजो प्रतिफळ वर्थ जावन आसा. कशें मुखामळाचेर चुकोल आसल्यार पळोवंक आकर्शीत दिसनांगी, पूण मुखामळ धुल्ल्या कोडले एक प्रकाश थंयसर फंगता गी. आमचो आत्मो जाल्यार आमी कुमसार जावन आमची पातकां बोगसल्ल्या वेळार तो आत्मो परजळीत जावन आसता. जर तर हांवान तूं उपास करता जाल्यार कितलो वेळ उपास करनी ताका कांय व्हडलें प्रयोजन म्हाका तुका येवचें ना. पूण जर तर हांव आनी तूं बरें एक कुमसार जावन जर तर बरी जिविताची वाट धरन हांव आनी तूं कुमसार जाता जाल्यार म्हाका तुका उत्तम प्रतिफळ मेळटा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता 58ನೇ अध्यायांत थंयसर सर्वेस्पर देव खऱ्या भक्ती विशीं तो थंयसर इसाया प्रवादी मुखांतर उलयता. इसाया प्रवादीक तो सांगता, थामा नासतना बोब मार, थामा नासतना बोब मारी जाय. खाल्याक म्हूण बोब मारी जाय. तुत्तरे परी तुजो थाळो उबार. सामान्य सणाचो थाळो आयकना, तुत्तरे वचल्या वेळार लोक इल्लो कान दिता, त्या प्रमाणे ह्या लोकांक बोब मारन सांग. आनी थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या परजेक आपले गुण हांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ते नितीचे कायदे मागतात आनी देवा लागीं सरोंक अत्रेकतात. पळय, अशंत ह्या लोकां बरी हांव आनी तुवें आसा मोगाचें न्हू. म्हजी आनी तुजी समुदाय अशिस्त आसा. म्हजी आनी तुजी समुदाय आमच्या प्रकार आमी देवाच्यो वाटो वळखूंक जायतले प्रयत्न करता, अत्रेक आसा. नितीचे कायदे आमी देवा लागीं मागता आनी आमी सांगता इतलें पुरो आमी बऱ्या वाटेन आमचो क्रिस्तांव समुदाय लोक आसा. तरी पूण ही क्रिस्तांव समुदाय कित्या खातीर दोगदोन आसा. ह्या वेळार म्हजी आनी तुजी समुदाय मोगाचो न्हू जायतो लोक उपास करता आनी एकच एक सवाल विचारता. आमी ह्या फाटल्या 40 दिसांनी आमी जायतलो उपास केलो, तरी पूण देव म्हज्या समुदायाक कित्याक उठोवन वयर दवरना? कित्याक म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या समुदायाक समस्या आसात? आनी हेच सवालाक सर्वेस्पर देव अशें जाप दिता. तिसरें वाक्य म्हणटा, तो लोक म्हणटात अशें म्हणून आसा, तूं आमचो उपास पळयलें जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें? पळया, आज आमच्या समुदायांत इंस मुस्त जाण सांगून आसात. म्हणटात आमी खाल्या खातीर उपास करीचे, उपास घे. पळय सभा म्हणटा उपास करीचे म्हणून. इतल्या वर्सांनी आमी उपास केला, खालें बदलावण जालां. कांय बदलावण जावचें कांय दिसना न्ही. मागीर खाल्याक आमी उपास करचो? इंत सवालां पळय सभेच्या मुखेल्यांक विचारतात आनी सर्वेस्परा देवा लागीं इंत सवाल विचारतात. आनी सर्वेस्पर देव अशें ह्या सगळ्या मनशा कुळाक जाप दिता. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडा पड दितात. हांव आनी तुवें तशें न्ही मोगाचें न्हू. आमी सगळां उपास करता. शिंदीच्या बुधवारा जावं दी, निमाणे शुक्रा जावं दी, थोडे सक्काळी शुक्रा जावं दी, थोडे 40 दीस जावं दी, उपास करता. आमचे वेव्हार आसले पयलीं जें कशें आसा तशेंच चलता. खंयसर बदलावण जावची गरज आसा, पूण आमचो समुदायाच्या वेव्हारांत खंयसर अन्याय न्ही आसा, थंयसर बदलावण जायना. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, पळया, तुमी उपास करता जाल्यार
ताचे बराबर लढाई आणि झगडी करतात आणि धैर्य नसताना मोठी मारतात. आज तुम्ही उपास करतात असल्या उपासावरवी तुमचो थाळो सर्गाक पावोंक तुमच्यान जावचें ना. वय मोगाचेनो, मुजी आणि तुजी समुदाय साहित्य बोटी हर एका वर्सा उपास करता. खरेजमाच्या काळार मस्त जाणां उपास करतात. थोडी खाण जेवण सोडतात, थोडो लोक सोशल मिडिया सोडता, थोडे लोक सोरो सोडता, थोडे लोक सिगरेट सोडता, थोडे लोक मुस्त उलोवचें सोडता, थोडे लोक आनी कितेंगी सोडता. सगळे एकानी एका रितीर ह्या करेजमाच्या काळार उपास करतात. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा इतलो तुमी उपास तुमचे प्रकार करतात तरी तुमची लढाई आनी झगडी ती मुगदोंक नात. आमच्या समुदायाचेर एक दिश्ट आमी घाली जाल्यार मोगाच्यानो, मुजी आनी तुजी समुदाय अशेंच लढाई करणं सदांच आसता. मस्त बोटी आमची समुदाय एकामेका लढाई करता, पाय ओडता, झगडें करता, कुटुंबान समाधान ना, शेजारा समाधान ना, समुदाय वावर करच्या जाग्यार समाधान ना, खंयसरी समाधान ना मोगाच्यानो, खंयसरी समाधान ना. आनी ह्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी कितली थेंब तुमी उपास केल्यार असलो उपास द्वारी तुमी करचे मागणें सर्वेस्परा देवाक मानवाना. हें जावन आसा पयल्यान पयलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमी इतले उपास केल्यार कित्या खातीर आमचें मागणें सर्वेस्परा देवाक वचून पावना आनी कित्या खातीर आमकां सुटका मेळना. पवित्र पुस्तकांत मुखार सर्वेस्पर देव अशें उलोवन म्हणटा तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बगायतात, गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करता तो दीस म्हाका पसंद म्हूण चिंतात गी. आमी तशेंच करता मोगाच्यानो. पयलें पुरा गोबराचेर आड पडटले जाल्यार पयलें पुरा एका चिव्या भाशेन तकली बगोवन आसचें जाल्यार आतां आमी त्या प्रमाणे ह्या सुदैवा प्रमाणे करना जाल्यार आमच्याच रितीन हांव तो उपास करता आनी चिंता हो जावन आसा सर्वेस्परा देवाक आमच्या पवित्र सभेन आमकां उलो दिवंक सदसलो उपास जावन आसा म्हणून हांव तो सगळां उपास करना आसा मोगाच्यानो. पूण सर्वेस्पर देव सवाल करता असलो उपास घे म्हाका मानवसो म्हणून तुमी चिंतून आसात. असले उपासन केल्ले मागणें सो थाळो म्हाका आयकतात म्हणून तुमी चिंतून आसात. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव मुखार सर म्हणटा असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात ना. हांव पसंद करता तो उपास हो अनितेच्यो सांकळी मोडा. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव मुझे मुखार आनी तुजे लागीं उलयता कसलो उपास म्हाका गरज आसो. सोम्या जेजून सांगलें तुमच्या माथ्याक थ्याल म्हाका तुमचें तोंड धुया. आनी परनेसल्ल्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाकाय जाय सो उपास असलो उपास. कसलो तो सर्वेस्पर देव म्हणटा अनितेच्यो सांकळी मोडा, जुवाचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जू मोडून उडया. पयल्यान पयलें सर्वेस्पर देव सांगता अन्याय अनितेच्यो सांकळी मोडून उडया. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत एक घडी बरो आमच्या जिवितांत हांवांतून नदर घाली जाल्यार मस्त कडेन आमचें जावं जावंक पुरो, आमच्या मोगाच्या मनशांत जावंक पुरो, ह्या इतर व्यक्तींत जावंक पुरो, जायतो अन्याय अनित ह्या समाजान जावन आसा. आनी असलो
अन्याय अनित मोडोंक हांवान तूं कितें करता म्हणलें पयल्यान पयलें सवाल. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे असलो अन्याय अनितीचो तुवें सांकळी तुवें मोडोवंक जाय. तुकाय दिसतात म्हाकाय दिसतात पूण आमी ह्या अन्याय अनिती विशयंत कांयसरी ताळो काडटा गे मोगाच्या न्हू. हांव येतां तूं येता सक्रामेंता मुखार बसता, हांव येतां तूं येता घरा मस्त उपास करता मागणें करता. पूण खंयसर गे हांवें आनी तुजी दिश्ट ह्या विशयन गमान दिलां गे ह्या अन्याय नीतीच्यो सांकळी मोडच्या विशयंत. पाप जाल्लें थंयसर बरें करच्या बसत आमी चिंता पटयलां गे म्हणलें सवालाक आज हांवें तुवें नियाळ करची गरज आसा. पवित्र पुस्तक 1 मिनट मुख्य वचून सांगता भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदारांतल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पंगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंधाक सांडी नाकात. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या समुदाय सगळे कडेन उपास करता जाल्यार कितल्या जाणांक आमी खाण जेवण दिवंक शकल्या, कितल्या जाणांक आमी घरां बांदूंक दिवंक शकल्या, कितल्या जाणांक बरें नवें उस्तूर काण तांकां एक दिवंक शकल्या. पोरणे उस्तूर आमचें उपयोगाक म्हणनातलें हांव तूं दिता मोगाचें न्हू, आमी सगळ्यांक दिता. पूण नवें उस्तूर काण आमचे पैकी कितल्या जाणांक दिला म्हणलें सवाल. आमचे पैकी कितल्या जाणांनी घरां बांदूंक मोग केल्या, ह्या आमच्या जाण्यांनी कितल्या जाणांनी खाणा जेवणाक आधार दिला म्हणलें सवाल. सर्वेस्पर देव स्पश्ट तरान म्हाका तुका उलो दिता. पयलें सांगलें अन्याय आनी तुज्यो संकळी मोडीसय म्हणून. दुसऱ्यान सांगता खाण जेवण दान धर्म घरदारांक घरदारांतल्यांक घर विणग्यांक उस्तूर दिजय म्हणून आनी संबंद्यांक तुमच्या सांडी नाकात म्हणून. आजकाल आमी पळयलें जाल्यार आमचे संबंदी मस्त जाण कश्टार आसात. असल्या संबंदाच्याक हांवें ध्यायदिश्ट दाखोवना जाल्यार कितलो वेळ उपास करन, कितलो घंटे मागणें म्हणून खंयसर म्हज्यान तुजें देवाक वचून पावत मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा 8व्या वाक्यांत हें दोन तुमी करता आसतना खंयचें अन्याय अनित्यो संकळ्यो मोडच्यो आनी एक दान धर्म करन. तुज्या संबंद्यांक तुवें बरें करचें, तुज्या कोणाक खाण जेवणां तांकां दिवचें, विणगे आसल्यांक उस्तूर दिवचें आनी बरें करून सवयत आसतना हें दोन करता आसतना कितें करता पळया मोगाचें न्हू. 8वें वाक्य म्हणटा तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातलें. आज हांव तूं मस्त रितीन गायल्या मस्त जाणांच्या उतरांच्या मारा वरवीं सन्निवेशाद्वारे हर एकली हांव तूं गायल्या मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या उपासाद्वारे तुजे आनी म्हजे गाय हर एकल्याचे गूण जातले. म्हजे थंय आनी तुजे थंय असो काळोख सगळो परिवर्तन जावन उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भरतलो. तुमचें नितीवनपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतली. कसलें वर्तें भाग मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या फाटल्यान वेता आसतना खंयसर आमी पांय दवरता थंयसर सर्वेस्पराची महिमा हांव तूं पळोवंक शकता मोगाचें न्हू. थंयसर बरेंपण अजापां बरें संगती हांव तूं पळोवंक शकता. कित्याक आमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा आनी आमच्या मुखल्यान नितीवनपण मुखार सरून आसा. सर्वेस्पर देव म्हणटा तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां साप दितलो. केन्ना अन्याय अनितेच्यो संकळ्यो मोडिल्ल्या वेळार, दुबळ्या धाकट्यांक दान दिल्ल्या वेळार, बरें केल्ल्या वेळार तेन्ना तसलो उपास हांव मानून घेता आनी त्या वेळार हांव
तुमी कितें उलो मारतात ताका हांव साप दितां. वर्त्या संतोशाची बरी खबर मोगाचे न्हू. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोड दाखयनासतना कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. कसलें एक व्हडलें भाग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या समुदायाच्या जिवितांत जातलें मोगाचें न्हू. आज हांव तूं मस्त जाणां उलयता आमच्या समुदायाक हे अन्याय जातात, अनेय जातात, कश्ट जातात, बेजारायण आसा, पिडा आसा, आनीक कामां मेळनात, वेव्हार नात, बिजनेस ना, मस्त सांगती उलयता हांव. काळोख सगळें नेमकां दिसून आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा असलीं तुमी कामां केल्ल्या वेळार सगळें परिवर्तन जाता. सगळें आमच्या बोवारी दोनपराच्या 12 वरांच्या उजवाडा बरी जाता. रातीच्या 12 वरां बरी आमचें तें आतां आसा काळोख. आनी सर्वेस्पर म्हणटा उजवाड जावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परिवर्तन जातलो. मुखलीं वाक्य बरीं आसात मोगाचें न्हू. घरा बसून तुमी जाल्या भाशेंत सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुखे करणे भुंयत तुमकां दोशी करतलो. म्हळ्यार आमकां कश्ट आसूंक पुरो थंयसरी स्वामी जेजू आमकां बरें करता. खंयसर वावर केल्यार बिजनेस केल्यार बिजनेस जायना. त्या सुखे करणे बरें आसा, खरडे बरें आसा, थंयसर आमकां बिजनेस जावचें बरें, उदक येवचें बरें सर्वेस्पर देव करता. खंयसर गी पिडा शिडा आसा, कितले आमी वखदां केल्यार गूण जायना, सर्वेस्पर ते आमकां भलायकी दिता. आनी त्या खातीर तो म्हणटा तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एका शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात केदींच सुखान वचनात तसले झरी सारकी. आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलें. म्हळ्यार सगळें पाड जाल्लें परत नवें जाता. तर आमकां आज हांवें तुवें सवाल विचार जाय. खरेंच मातसो काळ प्रारंभ जाला. मात्र ह्या प्रारंभ जाल्ल्या वेळार हांवें तुवें दृढ निश्चय करूंक जाय मोगाचें न्हू. हे फावटी हांवें करचो उपास विशेष रितीर अर्थभरीत उपास करूंक जाय. म्हज्या समुदायाच्या इतर जाणांकी हांवें आनी तुवें कितें नियाळ करना आसा ही संगती आमी सांगूंक जाय. आमच्या सगळ्या समुदायान असले एक बरो उपास करूंक जाय. करिनातल्यार कितें जाता अशें आमी चिंतून बसून असलें ध्यान केल्ले विचार उरल्यांक सांगून असलो एक उपास करनातल्यार कितें जाता. मुस्त बोटींग हांव तूं मोगाचें न्हू खाण जेवणसून उपास करता आमचे बसत मुस्त मागता. पूण पवित्र पुस्तकी उदाहरण पळोवचें जाल्यार हातूंत कांय सड्ड बदलावण म्हज्या आनी तुज्या जिविताची परिस्थिती बदलना. दावीद रायानी आपल्या स्वंत प्रयोजना खातीर खाण जेवण सोडून उपास केल्लो. घरा वचून तुमी वाचयत सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत 15व्या तावन 22वें वाक्य घरा वचून आमी पळया वाचया. थंयसर दावीद राय उरियाच्या बायले कडेन ताका संबंध दवरल्या वरवीं थंयसर ती बायल ती गर्भेस जाता आनी एका भुरग्याक प्रसूत जाता. आनी उपरांत हें भुरगें पिडेस्त जाता आनी त्या खातीर असलो उपास हो दावीद राय करनासलो गे. पळयत पुस्तक म्हणटा 16व्या वाक्यान दावीदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळे रात धरणीर न्हिदलो. ताज्या घरचे मालगाडे ताजेशी येवन ताका उठोवन प्रयत्न करूंक लागले पूण तो काबूल जालो ना आनी ताजे सवें तो जेवलो ना. 7व्या दिसा भुरगो मेलो. पूण दाविदाचे सेवक भुरगो मेलो म्हूण ताका सांगूंक भियेले. कित्याक ताणें म्हळें भुरगो जिवंत आसतना आमी ताजे कडेन उलयल्या पूण तो आमचें आयकलो ना तर भुरगो मेला म्हूण आमच्यान ताका कशें सांगूंक जायत. तो आपणाकच कांय वायट करून घेत पूण सेवक तें बरी पुसपुस जालें तें दाविदान पळयलें आनी भुरगो मेला म्हूण ताका कळ्ळें.
ताणें आपल्या सेवकाकडे विचारलें भुरगो मेला कितें ताणें जाप दिली वय मेला दावीद धरणी वयलो उठलो नालो आनी आपल्या आंगाक तेल लावन ताणें आपली वस्त्रां बदलिलीं तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी ताणें तेजें आराधन केलें मोगाचें न्हू सैतो उपास दावीद रायन केलो खाण जेवण सोडलें आपल्या स्वार्था खातीर तो मागा लागलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा असल्या दाविदान मागलें तरी उपास करून मागलें जाल्यार कांयच प्रयोजनाक पडोना उपरांत भुरगो मेलो तर तो दावीद परत थंयसर वचून ताच्या त्या मंदिराक वचून आपलें बली तो भेटयता उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी घरा वचून वचलें जाल्यार तो खाता जेवता आनी पयल्यांच्या बरींच तो जिवंक प्रारंभ करता त्या देखून मुस्तुपटी आमी चिंता आळे हांवें ओलो उद्देश दवरून हांवें उपास केलो 40 दीस उपास केले जाल्यारय म्हाका कांय बदलावण ना मोगाचें न्हू खंयचेय मागयेत हांवें तुवें मागलें हर एका संगतीक करियेत देव आमकां उपास कर ह्या उपास करनासतनाय दिता पूण मुजवान तुजो उपास असल्या उद्देशाक जाल्यार आमच्या स्वार्था खातीर या आमच्या लौकीक संगती खातीर करच्यांत तातूंत कांय व्हडलें बरेंपण येवचें ना उपास करचें जाल्यार समुदायाच्या बरेपणा केल्यार जायते तातूंत बरेपण घडटा जायते उदाहरण आसात जर तर उपास करचो आत्मीक बरेपणा खातीर जाल्यार जायते बरेपण घडटा आमी जर तर निर्गमन पुस्तकांत पळयलें जाल्यार मोथंडन अध्यायांत थंयसर मोइजे 40 दीस तो उपास करता आनी थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा मोइजे 40 दीस आनी 40 दीस खाण पिवन घेनासतना सर्वेस्पर थंय रावलो ताणें सोल्ल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां फळयेचेर बरोवंक दवरलीं उपास केलो कित्याक सर्वेस्पराडे उलोवंक ह्या समुदायाकाय म्हणे बरें जावं दी म्हणल्या उद्देशान आनी ताका 10 उपादेशांचें थंयसर ताका बरोवन ताका मेळ्ळें आनी थंयसर तो हाडून आयलो मोगाचें न्हू सो म्हणजे त्याच प्रमाणे ह्या एलिया आमी पळयता पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायांत 8व्या वाक्यांत पळयता तो म्हळ्यार एलिया उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाच्या गटायन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो आनी थंयसर सर्वेस्पराची ताका भेट जाता पवित्र पुस्तक तुमी वचा पळया सर्वेस्पराची भेट जाता 40 दीस 40 राती तो उलयता आनी उपास करता चलता आनी सर्वेस्पराक तो भेटता सर्वेस्पराक भेटून ह्या समुदाया विशीं तो उलयता आनी तो म्हणटा सर्वेस्पराक म्हणटा ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळवराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां पूण इस्रायला ताणें तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तलवारांनी जिवेश मारल्यात हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजो जिवी काडूंक सोदून आसात सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबार ओ एलिया ह्या परजेच्या समुदाया खातीर मागोन आसलो उपरांत आमी पळयता जेजू 40 दीस उपास करनासलो ओ जेजू 40 दीस उपास करतानाय हांवान तो पळयलें जाल्यार थंयसर तो आत्म्याच्या सक्तीन भरता आनी देवसराच्या सर ताळण्या वयर तो जैत व्हरूंक शकता कित्याक आत्मीक सैमान तो घट जाता आनी ताजे उपरांत देवाच्या लोकांक शुभ वार्ता प्रगट करता तर मोगाचें न्हू हांवान तूं समुदाया खातीर मागिल्ल्या वेळार कितें जाता पळयलें जाल्यार आमी पळयता समुदायान मागिल्ल्या वेळार जोना प्रवादीच्या काळार निनिवेच्या लोकान सगळ्या समुदायान मागिल्ल्या वेळार तांचे वेळेचें कर्ग गेलें आनी कर्गांत ते सुटले आनी तांकां सुटका लाभली एज्रा आपल्या समुदाया खातीर मागचें 8व्या अध्यायांत 31 वाक्य तो आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो समुदाया खातीर मागता आनी 32 थंयसर 21 वाक्य 22 वाक्य तशेंच 31 वाक्य पळयलें जाल्यार समुदाया खातीर मागता आनी समुदायाक थंयसर बरेंपण लागता थंयसर एस्थेर राणी सगळ्या सुदैवांक जिवेशी मारी म्हणल्या वेळार त्या खोट्या हामानान सगळे सुदेव लोकांक जिवेशी मारूंक एक प्रयत्न केल्ल्या वेळार आनी रायाचे मुद्रे घालून शासन केल्ल्या वेळार वो एस्थेर मोर्देकाय ताजे लागीं आयिल्ल्या वेळार एस्थेर म्हणटा एस्थेरान मोर्देकायक ही जाप धाडून दिली वच
आणि सुसंत असल्या सुद्धा एकठांय कर. मुझे तर्फेन तुम्ही सोमेस्त उपवास करा. 3 दीस पर्यंत दीस आणि रात काही नकात आणि पिये नाकात. हांव आनी म्हज्यो साकरण्यो तेच बरें उपास करतले. हांव असली तयारी करून हांव कायद्या विरोध राय शिवयतली आणि थंयसर हांव कितें करतलें पुरो म्हणून सांगता. आणि 3 दीस सगळे समुदाय उपास केल्ल्या वरवीं एस्तेर ह्या समुदायाक जावच्या अवघडात हांव राखोवंक शकता. मोगाचें नांव दानियेलांनी यस प्रमाणे समुदायाक मागणें केल्लें 9व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार आमी थंयसर तो आपल्या लोकां खातीर मागणें करता आनी तो जायतें बरेंपण करूंक सोदता. आज हांवें तुवें समुदायान मागोवंक जाय. पुरवांत हांव चुनावण घेवंक आसा. ह्या समुदायाच्या मागण्या वरवीं आमच्या उपासा वरवीं उडास दवरया. बरें मुखेली चुनाय जावंक समुदायाक फाटीमो दिवचे तसले मुखेली विजून काडूंक आमचो उपास समुदाया खातीर आमी करया. आमच्या उपासांत आमचे स्वार्थाची मागणी मात्र न्ही. बगार समुदाय बरें जाय म्हणलें उडास दवर. मेयांत चुनावण आसा. आमचें लगभग एप्रिला म्हणसर आमचो हो उपास मुंदरसून येता आनी इस्टरा म्हणसर मुंदरसून येता. त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांव तुमचे लगे विनंती करता. म्हजो आनी तुजो उपास सारक्या रितीचो उपास जावन आसा न्हू. आमचे खातीर न्ही, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समुदाया खातीर मात्र न्ही, आमच्या राज्या खातीर आनी राष्ट्रा खातीर आमी आमचो उपास भेटया. कशें पवित्र पुस्तकांत सबारपोटी लोकांनी मागिल्ल्या वेळार राष्ट्रांक सर कश्टान सुटका मेळ्ळी. इवन अमेरिकांत 1867 इसवेंत तेंच्या लोकांन मागिल्ल्या वरवीं उपास केल्ल्या वरवीं कशें बरेंपण जालें म्हणलें चरित्राच्या पुटांनी दिसून येता. मोगाचें न्हू. तर वो खरेंच म्हाका उपास म्हजो आनी तुजो जावं दी. सारक्या रितीचो उपास केवळ खाणा जेवणांतून पयस केल्लो न्ही, बगार थेलान मागलेलो म्हणजे पवित्रत्वाच्या शक्तीन हांव तूं बरोवन मागणें करया. खुमसार थवळ थवळ जावन नितळ मनान हांवान तूं बरें करीत सव्या आनी सर्वेस्पराक मानवल्लो उपास करना. समुदाया खातीर हो उपास करना. समुदायाचे आमचो लोक बरें काम मेळूंक, बरें तांकां कितें आर्थीक परिस्थिती बरी जावं, तांच्या जिवितांत हर एक बरें जावच्या खातीर म्हजो आनी तुजो उपास आमी भेटोवन दिया. आनी ह्या वरवीं ह्या इस्टराच्या उपरांत सर्वेस्पर देवान दाखयल्ले काकुळतो आमी अनुभव करन. ताजे मिराकल्स ताजी महिमा आमच्या समुदायाक जाल्ली पळोवन सगळां आमी सांगाता मेळून संतोष पावचे दीस येवं दीत म्हणून हांवान तूं मागया. मोगाचें न्हू. आमेन. तुजे मुखार आमी हजर आसा तुजो आदार मागोवंक. ह्या करेजमाच्या काळार नितळ काळीस आनी आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन आमी तुजे लागीं येवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभय बापा. आमचें थंय आसचें मागण्याचें देणें बळादीक कर सोम्या. त्या मागण्याच्या बळान आमी ताळण्या वयर जैत व्हरन आमचें मागणें तुज्या पांयां तळी पावा सारकें तें मागणें आशिर्वादीत कर सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आत्म्यान आनी सतान मागोवंक आमकां हर एकल्याक कृपा तूं लाभय सोम्या. आमचें थंय आसचें हर एक तरेचे अडकळी आनी ताळण्यो हुमटून काडन सदांच तुज्या हजरपणान जियेवन बापाची कुशी पाळन बापाक मानवा सारकी जिणी जियोंक आमकां आदार लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव आमची समुदाय, आमची दियेसीज, आमचो राष्ट्र, आमचो राज्य आनी तशेंच हर एका बावडती लोकाक तुज्या हातीन समर्पण करता हांव. हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्याक तुज्या हातीन समर्पण करता हांव सोम्या. माध्यमा मुखांत्र तुजें उतर आयकोवचें आनी तातूंत वांटेली जावच्या हर एकल्याक समर्पण करता.
हर एका गरजेवंताक पिडेस्तांक कोणूच आदार ना म्हण चिंतून कंतिश्ट जाल्ल्यांक तुजे हाती समर्पण करन. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक आनी आमच्या कुटुंबांक समर्पण करता सोम्या. तुजो दैवीक प्रकाश हर एकल्याचेर फंकय. भुरग्यांक तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन लीड कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली जिणी जिवंक आदार लाभय. मोगळा सोम्या देवय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमचेर आनी आमचे थंय आसचें. तुजे लागीं येवंक आसचें हर एक अडकळ काडन तूं तुज्या मेठां संगी मेठां काडूंक आमकां हर एकल्याक आदार लाभय म्हण मागता. संको 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಾನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಭರಭ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಭರಭ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು,
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆಯಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुतीमध्ये वस्ती करच्या सर्वेस्परा बापा 10,000 सूर्यांपरास परजळान भरलेल्या सर्गींच्या बापा तुझो परजळत आमचेर फांकई आणि आमचे थंय आसची हर एक तराची पिडा शिडातून नाश कर. अशांती असमाधान बसमन सोड सोम्या दुष्ट शक्तींचे पास आणि अंतराची सावळी आमचेर पडलेली ती संपूर्ण निर्मूलन कर सोम्या. तुझो दैविक उजवाड आमचेर फंकय आणि तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन आमची काळजां बर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया. हा बारी बरा बरा बाशा बरा 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 ला 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 ली ली ला 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 माशा कराबा राबारी त्रोना माशा खला बाले बाला बाला बरा 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 बा. हालेलुया 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 हालेलुया. हरे दी 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 दा 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 दी दा दा रा 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 रे दी 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 दा दा रा रा हा माला मा शा माला 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 मा हा खला बा 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 शा बरा बरा बा हीला बाबा हीला रा ब्लेशरा हीला बाबा हीलरा हील बरारा हीला बाबा हीलरा हीला मामा शला ला 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 हाला बाबा बा शराराराराम. जो कोणाच्या काळजांत सर्वेस्पराचे हजरपण बघूंक येतात. सर्वेस्पर म्हणटा ताचे हजरपण ताचे थंय आसा करना शांतीचे जीवन जिवंक आशीर्वाद सिता म्हण बसयता. माला शापा थरमाय शकालाबा तुनाजे शरारारा दैवीक ज्ञाना खातीर जो कोण मागून आसात तांकां दैवीक जाणवायेन भरता म्हणलें वागदान दिवन आसा. सोमी शिबला तुना मासया दृक्तम लकलिक शिकता नमारिक्ता नमालिका शक्तरारा दृढ रावंक क्रिस्ता थंय दृढ रावंक सबारांक अडकळ आनी समस्या आसात ते समर्पण करा आनी हांव तुमकां म्हजे थंय दृढ रावचे देणे दिवन आशीर्वाद सिता म्हण बसयता. अल्ला बादशा करबा कोणाच्या जो कोणा थंय एका तरेची तकले पडापड आनी विराराई आसा ताका संपूर्ण शांती सोमी ह्या घडये फावो करता. बराक शुकता नाना तिला माशरा रे 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 रा आला लिली लाला माशरा रा रा. आत्मीक दिश्टी खातीर जो कोण मागोन आसा ताका आत्म्याची दिश्ट गिफ्ट ऑफ विजन देवन ब्लेस करता म्हण बसयता. बरकत नमाज सिल्या तिरा मासुला लाला शबा तरमा शरडरा हीला बाबा हीलरा होली आत्मानी ब्लेशरा बा ब्लेशरा सबारांच्या कुटुंबांनी समाधान देवून येवचे कृपा दिवन आशीर्वाद सिता म्हण बसयता. शबा तुना मासिला तरमायसला तनकुश शुकुरबा तुरा मात्र त्रिशिक्रक तमना सिला तारशूरा हीला बाबा हीलरा दुसऱ्यांच्या भलायके खातीर जो कोण आतां मागणें करनासा त्या व्यक्तीक बरी भलायकेचें देणें दिवन आशीर्वाद सिता. आमेन. सोम्याचे हजरपण आमी बघून आसा आनी ह्या घडये मौनपणी आमची वैयक्तीक गरज सोम्या मुखार आमी भेटोवन दिवया. आमची कंत बेजाराय दूख कश्ट आटेविटे सरितीचे बांदपासांत आमी आसा हे सगळे सोम्याक ह्या घडये आमी भेटोवन दिवया.
ताचे हजरपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा संबंधांत, आमच्या वावरा जाग्यार आनी जंय खंय आमी कश्टान आसा, जंय खंय सोम्याचो आदार आमकां गरज आसा, ताचे हजरपण आमकां गरज आसा, त्या जाग्यार ह्या घडये सोम्याक आमी येवकार दिवया. सोम्या हे आमच्या कश्टाच्या जिवितांत, ह्या क्रिस्मसाच्या काळार तुज्या कश्टांचो नियाळ आमी करता आसतना आमची कश्टा बरी जिवीत तुका समर्पण दिता. ह्या मनशा जिवितांत जायते रितीच्या बांदपासान कश्टांत आमी आसा जाल्यार तूं आमचे संगता आसाय म्हणली बसवणी तुवें आमकां दिल्याय. मुखाला जेसू ह्या घडये हांगासर ह्या आराधनांत पात्र घेवनचे आमी सर्वां आमचे वैयक्तीक जिविताचे कश्ट, दूख, कंत, बेजाराई सरितीच्या बांदपास तुका समर्पण दिता. तूं आसा सोम्या आमचे संगता तर आमकां केदींच बे आसचें ना. जेतना तूं आमचे संगता आसाय आमी निराशी जावची ना. जेतना तूं आमचे संगता आसाय तवळ आमचें जिवीत बावडताचें बरवशान भरलेलें जातलें. असलें जिवीत जियोंक सोम्या तूं आमकां आदार दी. सदांच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी सदांच आमकां इन्कार करूंक आनी तोकरीस आमी सदांच आमच्या कांदार घेवन आमचें जिवीत तुज्या फाटल्यान आमी मेटां काडूंक तूं आमकां सदांच आदार आनी करपा फावो कर. सोम्याची बेसांव घेवंक आमी आयतीं जावया. इत्या बोडा सक्रामेंता सस्तानामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदया सर्वोन्वेषा अस्कत्विष्या बावटाचे मोठेव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका साळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासमी नावाटा. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन.